नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्या येवकारांक सुशांत गोळकार आनी म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मळकन्नेकार तुमच्या मुखार घेवन येतले खबऱ्यो. आनी सद्याक फाटले 3 दिसां पयलीं हांगा उटंगराचो पावस पडून सगळे साश्ट आनी सगळे गोंयांत ताजो इफेक्ट जाल्लो. आनी कोणाची घरां मोडिल्ली, कोण इवन 4 जाण घरां पडून 3 कामगार आनी 2 जाण गोंयकार अशे 5 जाण मेल्ले. पूण ताजे फाटले 2 दीस पावसान थोडी थकाय घेतिल्ल्यान लोकांक जीव सू जाल्लो. पूण आतां परत कोंकण रेल्वेच्या मालपे हांगा बोगद्याक माती आयिल्ल्यान परत टोटल कोंकण रेल्वेची जी सगळी येरादार आसा ती ठप्प जाल्ली आसा. आनीक मेन आमचे जनशताब्दी आनीक आपली वंदे भारत ह्या मेन ट्रेनी सयत कितल्योश्योच ट्रेनी सद्याक बंद जाल्ल्यो आसात आनीक लोक सद्याक त्रासाक पडल्यात. गौरांग सद्याक स्थिती कितें आसा? पयलीं म्हणल्यार तुवें सांगलें तशें पयलीं फाटली 3 दीस पावस पडटलो तेन्नाय कोंकण रेल्वेक इफेक्ट जाल्लो. कोंकण रेल्वेचो रूट न्ही हय तो जो सेंट्रल रेल्वेचो रूट आसा म्हणजे पनवेल साकून मुखारलो थंय उदक भरिल्ले कारणान हांगच्यो कितल्योश्यो ट्रेनी डिले जाल्ल्यो. आनी काल हें जालें तेन्ना कोंकण रेल्वे कंप्लीट रूटच कोलमडलो. आतां सद्या थंय जवळ जवळ 100 लेबर आसात, 20 सुपरवायझर आसात, इंजिनियर आसात, टॅक्निकल एक्सपर्ट आसात. आतां तांचे जे इंटरनॅशनल एक्सपर्ट आसात म्हणजे ते येवपाचे आसात. आनी मेन म्हणजे CMDO जो कोंकण रेल्वेचो आसा तो हाजेर बारीक लक्ष दिवन थंय काम पळयता. न्यूली अपॉयंट जालो CMDO आनी ताजे म्हणण्या प्रमाणे की उदक पयलीं बंद करपाचें आमचें चॅलेंज आसा. आनी तें आज काम आमी दोंगरावेलें उदक कोणच्यान येता तें उदक बंद करपाचें कशें हाजेर काम चालू आसा. आनी चड करून म्हणटा 7-8 पर्यंत आमी हें काम कंप्लीट करता, उदक बंद करपाचें कंप्लीट करतले. आतां तांचे स्पेशल जे इंटरनॅशनल एक्सपर्ट्स आसात तेय तांची टीम आतां ऑलमोस्ट पावपाची आसा थंय आनी ताजे नंतर मुखाल्या कामाक सुरवात जातली. कोंकण रेल्वेची मेजर गाडी आसा त्यो सगळ्यो बंद जाल्ल्यो आसा म्हणजे कारवार साकून मत्स्यगंधा बंद आसा, मांडवी बंद आसा, मागीर मेंगलोर एक्सप्रेस बंद आसा. मुंबयच्यान गोंयांक येताल्यो त्यो बंद जाल्ल्यो आसात. त्याच बरोबर सेंट्रल कोंकण कन्या आहा ती सावंतवाडी पर्यंत आनीक ज्यो सावंतवाडी ज्यो उरल्यात तांकां तांणी बसींतल्यान हाडून हांगा सोडल्यात आनी हांगा साकून ते मेंगलोर वचपाचे तितल्यो चालू आसात. पूण जो मुखारलो जो मदलो पार्ट बंद आशिल्ल्या कारणान तांची सगळी ट्रेन हॉल्ट जाल्ली आसात. खुबश्यो ट्रेनी तांणी डायवर्ट केल्ल्यो आसात म्हणजे तामिळनाडू ट्रेन आसतली ती डायवर्ट केल्ली आसा. आनीक थोड्योश्यो ट्रेनी जाता तश्यो सेंट्रल जावं वेस्टर्न हाजे वयल्यान डायवर्ट केल्ल्यो आसात. पूण हाजो फटको प्रवाशाक खूब मोठ्या प्रमाणात बशिल्लो आसा. मेन म्हणजे मुंबय, गोवा टू मुंबय आनीक तुजे आमचे कोंकणांतल्यान जे खंय जर सावथ इंडियेक वतले जाल्यार ते प्रवाशाक मोठ्या प्रमाणात फटको बशिल्लो आसा. गौरंग तुका हांव फाटीं 2 दिसां पयलीं जेन्ना ते कन्हैया कुमार मंडळ जो फोंडेचो ताका तांचे रॉबर्ट वॅनान हाडिल्लो आनी ताका थंय लोटली म्हणटकीर ताजो खून जालो. ह्या प्रकरणाक हांवें एक कॉमेंट केल्लो तो तुका याद आसतलो की ही खरी आतां खूनच जातकीर आतां खरी स्टोरी सुरू जातली म्हणून आनी आतां तशें जावपाक लागल्या. सद्याक ह्या हातूंत भितर खुनी कोण आनी हे सोदून काडपाक सद्याक पुलीस घुसपल्ले आसात. आनी तातूंतल्यान तांकां आनीक क्लू मेळपाक जे शक्य आसतालो तो म्हणजे फोंडा पुलीस स्टेशनाची CCTV हे. पूण दुर्दैवान अशें कळटा की ती CCTV फुटेजीच सद्या कडेन उपलब्ध ना. आतां उपलब्ध ना काय मुद्दम डिलीट केली हें कळपाक मार्ग ना. कळ्ळें न्ही तुका. ताजे एक्चुअली CCTVचो बॅकअप उरता तो बॅकअप उरपाक जाय आशिल्लो. आनी CCTV फोंडा पुलीस स्टेशनाच्या म्हणजे कोण ऑथॉरिटी आसा PI जावं DYSP तांणी ती प्रोड्यूस करपाक जाय आशिल्ली की आमचे पुलीस क्लीन आसा म्हणून. ही ना जावप म्हणल्यार पयलीं तुमचे कितें तरी हात तातूंत भितर आसा अशी शक्यता दिसता. ना कशी जाली CCTV. ताजो एक्सेस सगळ्या हेडक्वॉर्टर्सां आसता. सो तो एक्सेस ताणें पयलीं चॅक करपाक आसलो पुलिसांनी. तो कित्याक केलो ना हाजेर एक प्रश्नचिन्ह उपरांत आसा. दुसरें म्हणजे ते फोंडा पुलिसांनी ते कन्हैया कुमाराक कित्याक काडून हांगा सोडलो हो सगळ्यात मोठो प्रश्न. कित्याक काडून सोडलो हो ते आन्सर करपाक अजून शकना. आनी मायणा कुठतरी पुलीस तांकां विचारपाक शकना म्हाका दिसता हो पॉयंट. म्हणजे हो म्हाका दिसता SP सुनीता सावंतान हो प्रश्न तांकां हाजेर आन्सर गोवा पुलिसान दिवपाक पडटलें ताका कित्याक काडून सोडलो. कारण हे सगळे जर पळयल्यार सामको एक पुलीस कित तरी भायर काडचे परस कित तरी लिपोवन दवरपाक चड कारण ताका धरलो रॉबर्ट वॅनान थंय हाडलो आमच्या फोंड्या पुलिसाक. एक तर ताका घरा कडेन व्हरून पावोवपाचो काय हॉस्पिटलाक व्हरून पावोवपाचो तो केन्ना. दुसरी म्हणटा ती ताजे ते डायरी हे करपाक मेन्शन करपाक ते डायरी मेन्शन केन्ना. ताज्या फाटल्यान ताका पयली थेरी आयली की ताका आमी
ते बोरी जंक्शनाचेर शिक्षण जाता मागीर ते CCTV दिसले म्हणून सांगता मागीर ते आमी लोटले आनी सोडले येताना मान्य केले. ताजे फाटल्यान परत आनी एक कितें जाल्लें की हो खून न्ही हे फक्त एक एक्सिडेंट अशे तरेन एक वेगवेगळे थेरी आनी म्हाका दिसता अजुनूय कांय पुलीस अजून त्या एक्सिडेंट थेरीचेरच अजुनूय बी आसात. कारण त्या हांगाचेर घाय मेळ्ळ्यात ते चाकवान किंवा आनी खंयचेय हत्यारान केल्ले न्ही तर ते पत्रो लागून केल्ले अशे तरेचे फॉरेन्सीक आनी तांकां उगडे उडयले तांचो दाव जो आसा फॉरेन्सिकान ओपन केल्लो आसा की तो ना ताचेर हत्यारान ताका लागून ताचें मरण जालां. दुसरी ट्विस्ट आयली म्हणटा ते एक ट्रक मायणा करतरी पुलिसांनी हाडलो पयलीं तो ताका हिट एंड रन केलो म्हूण. आतां पळयलें जाल्यार ताजी तो ट्रक न्ही आतां ते दुसरे ट्रक सोदपाक परती गोंयचे भायर गेल्यात. सो दे आर ट्रायंग टू एस्टाब्लीश समथींग आनी तें जायना. आतां ट्रक जो आशिल्लो तो ड्रायव्हरान जेन्ना आपणें सांगलें की मागीर तांचें तें CCTV बी सगळें चॅक करते अशें कळून आयलें की तो ट्रक न्ही आनी आतां ते दुसरे ट्रक सोदतात. पूण मेन मुद्दो आसा की फोंडा पुलिसांनी ताका हांगा हाडून कित्याक सोडलो. सो हो जो म्हत्वाचो जो एंगल तपासपाक जाय आशिल्लो तो अजून तपासलो ना असो दिसता. आतां हें कळून सुद्दां म्हाका दिसता 5 दीस वयर जाले आनी टोटल म्हाका दिसता 24 तारखेक घटना जाली. आज जाल्यार आमचे हाजी 10 तारीख 16-17 दीस 16-17 दीस गेले. ताजे पयलींचे ते एक 5 दीस तूं सोडून दी. आतां म्हाका दिसता 72 म्हणजे 1 तारखे साकून धरले जाल्यार 10 दीस तुमी आतां कितें करतात. 10 दिसां पयलीं तुमच्यान सादें एक CCTV हाडपाक कळना तुमकां फुटेज आनी ती बी तुमच्याच पुलिशनांतली एडजस्टमेंट म्हणजे सामकी सिंपल गोश्ट आशिल्ली. सो अशें दिसता की हो झोपडपट्टेक रावपी मनीस म्हूण पुलिसांनी ह्या हागेले त्या मरणाक व्हडलें अशें म्हत्व दिलें ना अशें दिसता पळोवपाक. ना फोंडा पुलिसांनी एक म्हणल्यार आपूण ती CCTV फुटेज दिवन आपूण क्लीन म्हूण हें दाखोवपाक जाय आशिल्लें तें दाखयलें वचना अजून. म्हणजे हांगाच दिसून येता की फोंडा पुलिसांचें खंय तरी हातूंत भितर कितें. सो हो एखादी त्या PSIक सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न काय म्हणून आसपाक शकता. नाजाल्यार ते दाखयता आशिल्लीं की आमी क्लीन आसात बाबा ही पळयात CCTV फुटेज आमची लास्ट आनी मायणा करतरी पुलिसांनी ती बेगींतली बेगीन मागून कारण जे कोण सस्पेंड केल्यात ते सादे म्हणल्यात आनी तांगेलें काम फकत साहेब सांगता आयकुपाचें आनी तें करपाचें असले मनशाक सस्पेंड केल्या आनी जाणें सांगलां सदांच सस्पेन्शन म्हणटा तें चडशें येता तें बारीक हाजें. फाटली सुद्दां पयर एक TV चॅनलाचो एक DGPचो इंटरव्यू जातालो. पयलीं एक सस्पेंड जालो ते आनी तोय बी बारीक स्टाफ ताणें मारला यू डिजर्व टू बी दीस म्हणून कित्याक तो ताका लागून फशिल्लो. अशें सदांच कशें म्हणटात आतां पयलीं युद्धाक सैनीक मरतात म्हणटात पळय आनी तांचो जो कॅप्टन आसता तो बरो सेफ उरता नाजाल्यार तो धांवन वता कितें तरी उरता. तो पयलीं मरना बेगीन जो पर्यंत खरसर. तशें हे बारीक बकरे आसा तांकां उडयल्ले आसात आनीक तांचो जो वयलो मोरगे आसा ताका सद्या सेफ दवरिल्लो आसा. गौरव आनी एक आजची म्हणजे ठळक अशी गजाल म्हणजे जे रोमीक राजभाशेचो दर्जो मेळचो म्हणून परत एक मुवमेंट सुरू जाल्लो आसा आनी आज ह्या खातीर जे ग्लोबल कोंकणी फोरम म्हणून एक संस्था सुरू केल्या तांणी आज आमचे गोगळांतले फ्लोरियान वाज सर्कला कडेन वचून आज सोपूत घेतलो की आमी ही जे आंदोलन आसा तें आतां राज्यव्यापी करतले म्हणून. सो कितें 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 आसा ताणें आतां एक निर्धार केल्लो आसा म्हणजे ते ग्रूप एकठांय आयल्यात वेगवेगळे गांवांतले लोक आशिल्ले तियात्रीस्ट आशिल्ले आनी तांणी एक रोमी बरोवपी आशिल्ले बाकीचे सपोर्टर तांचे आशिल्ले की आमकां आमचेर अन्याय केल्लो आसा रोमीक सायडीक दवरून आनी हो अन्याय जो आसा हो कॅथोलीक समाजाचेर अन्याय अशें म्हणलें जाल्यार. आनी आमी आतां ते एक जागृताय मोहीम करतले आनी प्रत्येक गांवांक वचून मिटींग घेतले आनी रोमी राज्यभाशा करपा खातीर एक आंदोलन उबी करतले. हें आंदोलन उबी करपा फाटल्यान जे गांवांतल्यान सपोर्ट लागता लोकांचो तोच पयलीं जागृताय करून मागीर आमी आंदोलनाची दिशा ठरयतले अशें ताणें. पूण हे दक्षिण गोंयांतलो लोकसभा वेंचणूक जातकीर हें आंदोलन कित्याक लोकसभा इलेक्शनाच्या वेळार हे आंदोलनाचो खंयच इवन उल्लेख नाशिल्लो आनी आतांच आफ्टर लोकसभा इलेक्शन जाता कित्याक लागून तें अजून ताणें तशें सांगलें ना. पूण आमकां अन्याय जाला आनी फ्लोरियान वाजान जें बलिदान दिल्लें आसा तें आमी ताजें बलिदान वेस्ट वचपाक दिवपाना भायर पडपाक दिवपाना. ताका लागून आमी हें आंदोलन आतां प्रकार करून घेतलें आनी हातूंत आमी सगळे एकठांय एकचार जावन देंवता. पूण पळोवपाक हाजे फाटल्यान कितें राजकीय तांचो हेतू आसा अशें बी दिसता काय म्हणून. कारण एकच की दक्षिण गोंयांत BJP डिफीट जाल्ली आसा आनी त्या हाजेर हें आंदोलन सुरू जाता. अजून तरी तातूंत भितर अशें राजकीय
म्हणजे हेतू आसता असो दिसना, पूण जे रोमीची मोगी आसात ते आयिल्ले आसात. आतां दिवचो काय रोमीक दिवपाक मेळटा हो वेगळो विशय आसा. हाजेर म्हाका दिसता म्हज्या परस तूं चड बरें सांगपाक शकता की रोमीक एक्चुअली असो दिवपाक मेळटा, कित्याक फाल्यां कोणी घेवन येवपाक शकता की हांव देवनागरी इंग्लीश. ऑलरेडी एक हातूंत भितर कितें तें आमचें जेन्ना राजभाशा कायदो जेन्ना आला तातूंत भितर स्पश्ट म्हणिल्लें आशिल्लें की देवनागरी लिपी सोडून आनी खंयच्याच लिपीक हो हें ना म्हणून. सो आतां हें जर करतलो जाल्यार परत ते आंदोलना परस परत कायदो बदलून किंवा लेजिस्लेशन हें करून करचो पडटलो. पूण एक हें दिसता की सद्याक परत कोंकणी भितर रोमी आनीक नागरी हो वाद सुरू जाता काय कितें अशें दिसपाक लागला. आनीक हो वाद आतां गोंयचे खातीर कितलो फायद्याचो किंवा कितले लुकसाणाचो हाजेरय आतां विचार करचो पडटलो. कारण नाय म्हणल्यार ह्या हाका लागून कोंकणी मनीस परत एखादी फुटपाक शकता. आनीक जर कोंकणी मनीस फुटलो जाल्यार ताचो फायदो आनी कोणी काडप शक्य आसा. सो हें जावचें न्ही हाजे खातीर हें जें आंदोलन आसा तें सामकें म्हणजे कांयच कसलीच आडखळ येनासतना किंवा ताका लागून वेगळे फाटे फुटनासतना फुडें जावपाक जाय. कारण आयची परिस्थितीक हें आंदोलन जावप म्हणल्यार कोंकणीक मार बसपाक शकता. आनी कोंकणी जर मनीस फुटलो जाल्यार तूं सांगलें तशें जाता. आनी हांगा दुसरे सायडीच्यान गोंयाक भायले लोक इन्फ्लक्स वाडिल्लो कोंकणी मनीस जर दोन हें जाले जाल्यार गोंयचे खातीर हें नुकसाण आसतलें. सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. पूण आनीक एक हातूंत ह्या आमच्या माध्यमांतल्यान एक आमी आव्हान करतात की हो वाद भाशेक मान मेळचो किंवा लिपीक मान मेळचो इतलें पसून बरें आहा. पूण ताका लागून कोंकणी मनशा भितर फूट पडची न्ही इतलेंच आमी मागतात. आनीक ती फूट पडपाक आंदोलना भितर आसात ताणीय ती दिवची न्ही. आनीक सरकाराक आसात ताणीय ही फूट पडची ना कशी हाजेर विचार करचो. आनीक त्या प्रमाणे सगळी स्थिती हाताळची इतलेंच आमी मागतात. कारण प्रश्न जरी लिपीचे दोन लिपीचे मदीं आसलो तरी व्हडले कॅनवासाक पळयल्यार हो कोंकणी मनशाचो प्रश्न आसा. आनी हाका लागून जर कोंकणी मनीस फुटलो जाल्यार ताजो परत गोंयकाराक फटको बसपाक शकता. सो हे इतलेंच ध्यानाक दवरचें इतलेंच आमी मागतात. आनी ही चर्चा हांगा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.